जिल्हा पंचायत नंबर 2 बेतकी खांडोळा आज भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जे आशिल्ले बाब रमेश भोसले हे निवडून आयल्याबद्दल त्याचे सगळ्यांच पहिलं अभिनंदन करता आणि अभिनंदन त्या सगळ्या स्वाभिमानी आणि अभिमानी कार्यकर्त्यांचे करता की ज्यांच्या कामांतल्यान रमेश भोसले आज विजयी जाल्लो आसा। आम्ही भारतीय जनता पक्ष आज सरकार आसा कित्येक सीट्स आयज आयिल्ले आसात, तातूंतल्यान एक अशें दिसून येता की आज जे वेगळे वेगळे आंदोलन सुरू आसा सरकाराच्या विरोधात ज्यो काही गोष्टी आज मुखार येतात तातूंत कांय परिणाम जाले ना, तातूंत कांय फरक पडले ना। पूण एक गोष्ट की बरे मनीस बरे लोक ह्या भितर राजकारणात भितर येवचे अशें आमचे सातत्यान अपेक्षा आशिल्ली आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान रमेश बाब भोसले आज त्या एक क्लीन मनीस, एक कसलोच तरेचो कलंक नाशिल्लो मनीस आज आमी ताका बेतकी खांडोळ्याच्यान सगळ्या मतदारांनी निवडून हाडिल्लो आसा। त्याबद्दल ज्यो काही गोष्टी आसात सरकाराचो किंवा एज अ आमदार म्हणून ह्या नात्यान किंवा गोंयचो मंत्री ह्या नात्यान जे काही गोष्टी ताका दिवपाक जाय तो डेफिनेटली ताका म्हजे कडल्यान सामको 100% आसतलो। आणि परत एकदा सगळ्या मतदाराचे ज्याने ज्याने भारतीय जनता पक्षाक मतदान केल्लें आसा तांचे हांव शतशः आभारी आसा। भारतीय जनता पार्टीचा गोविंद गावडेंचा रमेश भोसले यांचा